सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुका जेजू करपाक संपलोल्या इजिदियो आनी मारिया कार्मेलिना मिनेझीस हांकां देवान सुर्गेचें सूख फावो करूंक मागुया. त्याच बरोबर व्हडलें बाटवान हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. ग्लेरमिना ब्रेव, बेर्नादा ब्रेव, जोकीम वाज, मानुएल वाज, पीटर वाज, आल्विटो अफोन्सो, पीटर फेर्नांडीस, सांताना डायस, पावलिना डायस, रश्मिना डायस. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, आज आमी भाग्यवंत आंकवार मारिया आमची राणी हेचें समरण करता. हे मिसाची भेटेंत वांटो घेता आसतना मारियेच्या पावलांनी चलूंक आमी जायतीं पाटी उरल्या. देवाची खुशी जिवितांत करूंक ना असल्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन बोगसोने मागुया. सोरपदविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्विदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयक तुवें आमची आवय आनी राणी करून दिल्याय. तिचे विनवणेच्या आदारान सुर्गेच्या राज्यांत तुज्या भुरग्यांचे मोहिमेक पावूंक दोयेन आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजायस प्रवेद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिसती पडलो. मोडना सावलेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. सुटकेच्या वेळार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुजे फुड्यान तीं अनोदमरीत जातात. कित्याक मिद्यानाक केल्लें तशें ताच्या बाराचें झूं, ताच्या कांदायली काटी, ताचेर जुलूम कोत्तेल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोड्डे आनी रोगतान भरलेलीं आंगोस्त्रां हीं सगळीं उलपून गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळोक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या कांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतलीं ह्या नांवान. अजापूत बूध दिनार पदवेदार देव, फुडल्या योगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतां तान नितेकाळी
नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोळबारांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोळान हें सगळें करतलो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. आनी एकदां म्हणुया. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उदेंतीतान उस्तोंबे पर्यान सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पोर मोळबा वयर ताची महिमा. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले ऊंच सुदरेर तो चडून बसला. उंचतान व्हडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. खालत्यांक तो धुलींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोरजेच्या कुंवरां मदें ताका बसयता. जबाब. आतां आनी सदांकाल चें नांव उर्चीत जावं. उद्गाराक उबी रावया. भाग्यवंत आंकवार मरये, तूं सोदोव, तूं भोव मानेस्त. कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तान उदेवन आयलो. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्याक सोवी आसूं. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. सोव्या म्हयन्यांत नासरेत नांवाच्या गलिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एक याकवारी सोडून धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बुल्लोले, सर्वेस्पोर तुजे सोवी आसा. ही ताची उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हळें, भियू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भी जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतले त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गोर सांबाळला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजी सगळीं तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोशिलो कडसरलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त.
मोगाळ बाबा भयणानो, आज आमी क्विनशीप ऑफ मॅरी, मरिया स्वर्गा संवसाराची राणी ही परब समोरता. पापसाय पियो 12वो आनी 1950 ह्या वर्सा पयले सोत परगोटलें आनी एक सोत मारये विशीं. ते म्हळ्यार मारयेक ह्या संवसारांतले पयण सोंपले उपरांत कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. ही परब आमी 15 ऑगस्टाची समोरंबल्या. आनी मागीर 1954 ह्या वर्सा पापसाहेब पियो 12व्यान आंकवार मारिया स्वर्गा आनी संवसाराची राणी हें परगोटलें. राणी म्हणटा तेन्ना जेजू रात चलयता ते भाशेन तिचें रायपण न्हय, पूण जेन्ना आमी जेजूक राय म्हूण मानून घेता, जिणें जेजूक ह्या संवसारांत हाडलो आनी जेजूच्या सोडवणेच्या वावरांत तिणें एक व्हड बागेलपणाचो रोल पाळलो. हें मनांत दवरून देवान तिका मुकूट दिलो हें आमी मानून घेता. पवित्र पुस्तकान आमी नदर मारली जाल्यार आनी अदी करून हिस्ट्री ऑफ द इस्टर्न चर्चीस म्हणून हांव इस्टर्न कंट्रीज, थंयसर राजा व्हडलो पावरफूल. आनी राजा पावरफूल जाल्यार तांच्या बायलांक तांच्या फाटल्यान तितलो पावर आसनासलो, पूण ताची राजाची आवय सेकेंड मोस्ट पावरफूल पर्सन म्हणटा ती भशेन ती आसताली. आतां ही हिस्ट्री आनी तशें चलतालें. पूण मारयेक खेरीत भशेन हो मुकूट फावो करूंक जायतीं कारणां आसात. पवित्र पुस्तकान आमकां जायतें मेळटा. मारये विशीं बरयलोलें, हो सोडवणदाराच्या आवय विशीं बरयलोलें. इजायास प्रवाद्यान च्या पुस्तकान जेरेमियास प्रवादी, दानियल आसा थंयसर, साम्युएल, वेगवेगळे सुवातांचेर बरयलोलें आसा. आनी मागीर नव्या कोरान अदी करून पोरजोलीत लोकलोकीत ओस्तोरी, पांया पोंदाक चोंद्रीम, सुर्या न्हेसलोली, क्रावन ऑफ 12 स्टार्स, 12 नोखेत्रांचो मुकूट माथ्यार, म्हणजे दाखयता आंकवार मारयेचें राणीपण. हो आंकवार मारिया राणी अशी. आंकवार मारिया फूल ऑफ ग्रेस, आमकां सगल्यांक कृपा आसा, पूण आंकवार मारिया कृपेन भरलोली. आनी कृपेन भरलोली देखून ही कृपा घेवन सोडवणेच्या वावरांत जेजूकय ती सांगात दिवंक पाटी सरोना. आज ही आवयचो आमी उगडास करता आसतना, समारंभ करता आसतना आंकवार मारयेक तो देवान हो मुकूट फावो केलो तिचे कंट्रिब्युशन सोडवणेच्या वावराक लागून. आमकांय मारये भाशेन कृपा मेळ्ळी. आनी जेन्ना ही कृपा, वेन वी कोऑपरेट विथ द ग्रेस दॅट गॉड हॅज गिवन अस, इट इज इनफ टू लिव अ गूड लायफ. ते पुरो आमकां बरें जिवीत जिवंक. तर हे मिसाची भेटीन माटो घेता आसतना मारये भाशेन देवान आमकां कृपा दिल्या, ती वापरून सोडवणेच्या वावराची भागीदारां जावंक, म्हणजे देवाची खुशी सोदूंक आनी देवाची खुशी करूंक, ताचोच आदार आमकां मागुया. बेटोने वेलार गायन गावया. C25 ना आमचे लागीं, पेज 39. C25 पेज 39. Be
म्हज्या भाव भयणांनो, हे आमचें बलिदान सून पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा भागीमत आंकवार मारेचो आमी उगडास करून आमची दानां आमी तुका भेटयता. जाणें आपणाकूच कुर्सार खोत नासलोली शेळी जावन भेटयलो ताचें मनशेपण आमकां आदार दिव म्हूण मागता. तूं जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, तूं सगल्या भक्तांच्या वैभवान तूं अजाप वत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भागीमत आंकवार मारीचो भोगतीन आमी उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोनवाडाय वाखणटा. शेकांचेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सुर्व काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजी चाकोदीची ल्हानविकायेचेर काकलुतीन तुवें दिश्ट घाली आनी असो सुडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवतांचो दोलबार तुजी मोहिमा वाखणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोशान उल्हासतात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खाल्स. नव्यांनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षून मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोमिया तुजें मरण आमी समोरमता आनी तूं परत येसर तुजें पुनर्जीवनपण परगटा. देखून सर्वेस्परा, सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान शेवतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागेवन बापा
फिलिप नरी आमच्या गवणी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गवणी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन उतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाची माई संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत दौरमृत आनी सुरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुका वाखाणूक आनी तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताची थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सुर पदवीदार बापा सुर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवचें वतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पथकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक व्हडली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमे जेजू क्रिस्तांत तुवें तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या ते म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यान भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेल्यार गायन गावुया. D5 भावाताचे दोले पेज 49. D5 पेज 49. प्रार्थया. सर्वेस्परा, सुर्गेचे संस्कार घेतलेली आमी खालतेपणी तुजे लागीं मागता. बाकी तांकवार मारीच उगडास मानान समोर मूद सासनाच्या जेवणांत भागेली जावंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सुरपदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बळोवकार. मागणें सामिगेलीक. सामिगेल महाबळव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणीन मागता. आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणान लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोड पडटा. आमेन. शेवटाक गायन गावुया.
F23 वचुया पेज 96. F23 पेज 96.